गुड मॉर्निंग कशें तुम सगळीं हांव ह्या बरें वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड आतां न्हू बाबा नेसयला इस्कला पावपा वयताय आनी मातशें शॉपिंग करूं वयताय मातशें सो आतां भायर सरताय ओके मागीर मेळटा हालो कर सो एक वर बसोल भितर केसन आमी पावून येयली आनी मातशें हालदी शॉपिंग करपा आसलो न्हू तेंय केलें शॉपिंग बी आनी म्हाका वयता आसतना म्हाका विडियो काडूं जाय आसलो चलून येताना म्हणल्यार केसो वार माता सारकें शीं जातालें आनी कॅपूय कॅरी केन्ना म्हजी तकली जड दिसताली सो आतां आयलें हेचो आनी वचून बसोला हॅलो सेरी से हॅलो तो थिंग बसोन आहलोलो बास्केटी चल्लो तुमी तितून बसोला बरें भोंवता सो आतां हांव वयताय घरान मागीर मेळटाय तुमकां तो हाटल्यान घाता सामान दिसतीपणा चल बंद केलें सो ओके मागीर मेळटा हां थिंग ताबले इंडियनच्या बरें ते दीस मँगो दाखयलो न्हू ते आमकां सारकें बरें लागलें सो आतां मातशें मँगो हाडूं वयता बडे खबर ना आहा जालें ओके काबार बी जालें जाल्यार नको कित्याक तूं जाणा न्हू हांव विडियो काडूं वयतना सगळें काबार जालो आसत न्हू सो हांव वयताय थिंगा आनी चयताय ओके वयताय चलोन वयताय तो मुखार वयता चलोन ओके मेळटा मागीर सगळं काट बरें तुजो चोयता आयचात भितर ओके हिंग नाय मँगो तूं सांगो न्ही वजन हा चोय नुस्तें चोयता खबर ना चोय मरे कितें बरयलो आहा तें पळय गाबोड्यो त्यो पळय रे गाबोड त्यो सांगपाचें तें घेताय आतां चोयता मसाला जायचे घेता सांगलो न्हू तुमकां हांसपाक आवडू हांव विडियो काडूं वयता तो आसना ते सो ना थिंगा मागीर नुस्तें कितें घेयलें आनी बेश्टें बारीकशें कितें शॉपिंगशें केलां आतां ओके सो आतां वयताय घरा मागीर मेळटा तुमकां ओके आतां मातशें साबार हाडटा जाग्यार घाता मातशें मागीर वयता मागीर येतो म्हूण सांगलो न्ही ताका चोयताय मागीर मेळटा जाल्यार कोता शूट करूं मेळटा जाल्यार गेलें जाल्यार मांडे आनी फ्रायडे येता तेंची डिलिव्हरी ताका लागून चोयता ओके मुलटे मी आतां हांव येयना तें खबर ना ओके चल तरी गेलो हाडलो सेजवान फ्रायड रायस मसाला चोयता ट्राय कोता कशें कोता तें आनी न्यू येयलें दिसता म्हाका स्पेशल मसाला स्पायसी आनी आमी ट्राय कोता 3 हाडे ती पावणा 3 तेंचे ते घेवन आतां घाता थिंगा वयर पॅक कोता मागीर तो टायम मेळटा तो करपाचें आनी थिंगा सोरपोतेल आहलो न्हू तें मातशें टिफिनाक काडटा तें चडसो मास जालें सो आतां मातशें काटा आनी दोत्ता ओके कसं काबोडी शाडोले फ्रोझन त्यो थोड्यो काडटा सगळे मास ना विल्यो खायच्यो घालच्यो विल्यो जाता त्यो आं मसाला लायन दोत्ता हें काडटा रेशाद मसाला लायता आनी दोत्ता मातशें सुट्टी आयस लागलो हा न्हू एक चोय कुकडो आयले ते बारके कुडके घरांत नायश यम्मी हां अच्छा हो घाते गो कुडके पुरो मागीर घाले तो काडचें रे तोंड येयलो ना तोंड आसता न्ही आतां मेळटा तुमकां हांव न्हू मातशें न्हिदोलें सकाळीं उठलो न्हू बेगीन न्हिदू जावन हांव बाबा लागो ब्रेकफास्ट करपाक सो आतां उठोलें तो न्हिदलो आसलो तेजे भायर हांवूय न्हिदोलें आनी ते सकाळीं तें गाबोड दाखयलो न्हू त्यो दाखयलो तें नुस्तें तें अशें तें हांव हें कोता तेका आयस जालो म्हूण सुटोवन दवरलो न्हू सो आयस हें जाला तेका इल्लो सरिश्ट मसाला लायता आनी मातशें दोतार मागीर फ्राय कोता ओके मागीर मेळटा तुमकां
सो ती मसाल बी लायला मातशें गोदोता तेका लागली मसाल एक मातशें जेवण लायता आतां उठून तेका लागून ओके मागीर वाडटा सो हेचो जेयलो आतां आनी बसवलां मातशें अजून टायर्डनस गेलें ना अशें अजून टायर्ड आसता सारकें बसलो हेचो हें चोयतालें स्प्लिट्स विला 15 तें चोयतालें आनी बाबूय न्हिदोता चोय तोय बरो ना तेका चिवप रेना एश तेजें लूज मोशनशें जाता आनी जोरूय येताय समोदें मागीर चोयता तो गेलो जाल्यार मागीर तुमकां दाखयता नाजाल्यार मागीर मेळटा तुमकां मेळ्ळे हांव बेगीन एक चोय तीन हाडले बॉक्सा केस चल तरी बाई मेळटा सो हांव न्हू आतां जिंजर गार्लिका पेस्ट कोत न्हू सो तुमी तो चोय कितें कोत्ताय तो प्रोसिजर ओके आनी तुमी ट्राय कोराय ओके सो आतां आमी स्टार्ट करूया ओके सो हांव न्हू ही लसूण सुरेन सोलिता कित्याक म्हाका ती नाखटा न्हय म्हण आनी म्हाका टायम आहलो म्हण हांव म्हळें कोतोलें बट तुमकां फास्ट तरी तुमकां टायम ना आनी फास्ट करपा जाय प्रोसेस 2 ऑप्शन आहाय एक म्हळ्यार फ्रायींग पॅन घेवपाचें आनी सारकी लो फ्लेमीचेर तेंकां मातशें रोस्ट अशें करपाचें आनी दुसरें ऑप्शन म्हळ्यार उदक घेवपाचें हांडे मातशें तापोवपाचें तापोवप म्हळ्यार बॉयलींग करप ना बेश्ट मातशें लायट बबल्स येयले म्हणटरी ती लसूण सोल्लो आनी अशें करून काडपाची आनी उदकां घालपाचें बंद करपाचें पयलू तो होतको तें मातशें बबल्स येयले म्हणटरी बंद करपाचें मागीर त्यो घालपाचें लसूण तितून आनी एक 5 to 10 minutes अशें दवरपाचें इजिली न्हू तेजें अशें करून हें सोल्ल तेजें इजिली सोलून येताय सो तुमचे 2 ऑप्शन ट्राय करपा जाताय बट आतां म्हाका टायम आहलो हा म्हूण हांव हेजें कोत्तालें अशें करून सुरेन कोत्तालें म्हाका अशें करून बरें दिसता बट हांवें तेय वे ट्राय करून चोयलें सो जाता ओके सो तुमच्यान यूज करूं जाता तें मेथड दोनूय भाशेन ओके सो आतां जिंजर क्लीन करुया ओके सो जिंजर दाखयता सांग तुमकां जिंजर आनी एक ऑप्शन आहा हें न्हू उदकां घालपाचें आनी सोक करून दवरपाचें सो सोक केलें म्हणटरी तेका इजिली तेजी स्कीनूय आहा ती येता तुमच्या स्पुनान पासून काडूं जाता ओके बट हांव आतां ती हेज्यानूय काडटा नायफानूय काडटा ओके आतां न्हू आलें अशें कट करपाचें आनी बारीक करपाचें तें वांटो मागीर बरें जाता बारीक जाता चड मोठ पिवूं ना मागीर कुडके अशें बारीक करपाचें अशें करून अशें करपाचें तशें करून हें लसूणय बी अशें करून बारीक करपाचें अशें करपाचें
बारीक चॉप. सो कितें जाता वांटपा न्हू बऱ्या पडटा मोठ उरना. सो आतां तुमकां मेजरींग दाखयतलें. सो हांवें एक कप घेयला 1 कप. सो कितें करपाचें आतां तितूर आतां 2 कप तरी लसूण घायली जाल्यार 1 कप ती आलें घालपाचें. ते मेजरमेंट कितको घेवपा जाता जाण तूं आतां तरी तुमी 200 ग्रॅम तरी लसूण घेयली जाल्यार 100 ग्रॅम तुवें आलें घेवपा जाय. बट ते म्हाका कपा हितू इजी पॉटमूस हांवें तितून घेयला. सो 1 कप हें घेल 1 कप ते लसूण घेल जाल्यार हाफ कप तुवें आलें घेवपाचें. दुसरें म्हणल्यार हांवें ते कट करचे पयलें लसूण आनी आलें वॉश केलां आनी कंप्लीट ड्राय केलां. कंप्लीट ड्राय करूं जाय. मातशें पासून उदक उरपा शिरपणा. उदक उरता तुमगे रोखडें पिड्यार जातलें आनी चड दीस लास जावपाना जिंजर गार्लिका पेस्ट. आनी आतां तूं वांट्टा आसतना कितें घालपा तें तो तुमकां हांव आतां दाखयतां. सो हेचो आतां ते पीस घातलो न्हू ते आतां मिक्सरान घालून बारीक वांट्टा. ओके. सो इल्ले बॅचान ते बारीक करपाचें. आनी हेचो ऑयल घाता. तुमकां तो ऑयल जाय तें घालून अशें करून वांटपाचें. ओके. आनी सॉल्ट एड करता. सो सॉल्ट आनी ऑयल एड केलें म्हणटरी तुमगे न्हू लायक चड दीस उरतले. ओके. सो पिड्यार जावपाना बेगीन. सो सॉल्ट आनी ऑयल तेका लागून घाताय. ओके. उदक घालून वांटप ना. ओके. आधी सगळें हांव वांट्टा. ओके. आनी मागीर दाखयता तुमकां फायनली. ओके. चल आमगे पेस्ट रेडी जाला. तुम्हाला म्हणतो हांवें योगर्टा हितून घायलें. तूं नोको आम गोंयकारां अशें करून प्लास्टीक आम अशें भायर उडयनाय न्हू. जायचो हितून घायला जिंजर गार्लीक पेस्ट उरयला. सो रेडी आहा. तुम न्हू सो तुम न्हू ट्राय कराय. ओके. रेडीमेड हाडो परस न्हू अशें करून केल्यार बरें घरा कडेन. ओके. मातसो टायम लागता कास्ती बट हांवें तुमकां ते 2 प्रोसेस सांगले न्हू ते तुमी केले जाल्यार इजी जातलें. ओके. सो तुमी कराय आनी म्हाका सांगाय. ओके. ट्राय कराय. तरी मुगे हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्राईब कराय. ओके. टिल देन यू ऑल टेक केअर अँड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय. मोग आसूं.